साखळे प्रोग्रेस हायस्कुलान इयत्ता 7वीच्या वर्गांत सोमारा सकाळी 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्र्यान अचकीत हाजेरी लायली। भुरग्यांक प्रस्न विचारीत मदले सुटयेंतल्यान खाणा विशीं ताणें वासपूस केली। मदली सुट्टी आशिल्ल्यान भुरगीं तेन्नाच टिफिन खातालीं। मदले सुटयेंतल्यान खाणांतले तुमकां कितें खावपाक आवडटा? फळां, तांतयां, भाजी, भाकरी वा आनीक कितें? जेवणाची गुणवत्ता, खाणा विशीं समस्या, तुमकां आनीक कितें बदलिल्लें जाय? अशे प्रस्न मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांक विचारले। तशेंच भुरग्यां वांगडा तांच्या बाकार बसून ताणें उसळूय खाल्ली। सुरवातीक मातशी आबूज जाल्ल्या भुरग्यांनी उपरांत आमकां फळां, तांतयां, भाजी चलता अशें उमेदीन सांगलें। भुरग्यां कडेन तांणी गजाली मारल्यो। मुख्यमंत्री स्वता वर्गान आयले आनी तांणी आमचे वांगडा बाकार बसून उसळ खाल्ली हाचें भुरग्यांक कौतूक दिसलें।